आनी एक कारण म्हणून देवाक दिनवासोंक म्हणल्यार ह्या वर्सा आमकां बाग्योन फ्रांसीस शावेराचेर रॅलिकेचेर नदर घालूंक मान दिवंक आमकां भाग फावो जालें. बाग्योन फ्रांसीस शावेरानूय आपल्या जिवितान देवाचो उजवाड अनुभवलो. जेन्ना ताका ताच्या वडिलान आमच्या देशांत पाठयलो तेन्ना जायत्या आगोड्यांक अडचण्यांक ताका फुडो करचो पडलो. लांबदीक बोटीन वाट, वादोल मोड, दुयेंत पडलो, ती पावतूच लोकांची दुसरी भाशा शिकपाचें आव्हान अशें जायतें कितें म्हणून ताका अडचण्यांक तो सांपडलो. तरी पूण ताणें देवाचेर बाबार सोरूंक ना. देवाचो आदार असले वेळार ताणें आपल्या जिवितान अनुभवलो. आनी हेच कितें म्हणून जायते फावटी आपल्या चिडींतल्यान आपल्या वडिलांक तो बरोवंक सांगतालो. ताणें जेजूचो उजवाड घेतलो आनी होच जेजूचो उजवाड बाबडो आमकां सगल्यांक ताणें परगटलो. तर बाबडो आयचो विशय आनी वाचपाक आमकां कसलो संदेश दिता काय? पयले सुवातेर बाबडो देवाची बरेपणां नियाळूंक आपयता.